म्हाका आज सकाळी मामलादारान एक फोन केल्लो की काल ताका हांवें कळीत केल्लें की बांद अशें अशें जाला म्हणून आनीक एका एक्शन कशें घेवपाचें कितें हांवें ताचे कडेन विचारलें. तो म्हणपाक लागलो आपूण तालाटेक धाडून पयलें पळयता सिट्युएशन कितें आहा पळय तें आनी फॅक्ट पळयता म्हणपाक लागलो. सो काल ताणें तालाटेक धाडलो असो तो म्हाका सांगता आपूण काल धाडलो, पूण म्हाका डायरेक्शन कांयच येवना. इन्फॉर्मेशन हांवें वेल इन एडवान्स ताका दिल्लें आनीक म्हजे सगळे कमिटीचे मेंबर आहा तांकांय हांवें कळयल्लें की अशें जाला कितें करया काय म्हूण. ते म्हणपाक लागले सगळे आमी म्हणपाक लागले आमी कांयच एक्शन घेवपाक शकचे ना, पूण एक जो खावटें पडला जो खड्डो पडला तो पुरोवपाक शकता की आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन केल्यार जाता म्हणपाक लागलो तो. हांवें म्हणलें आतां तेजे पयशे देस्पेस जातलो न्हू, तो देस्पेस ते पयशे आमी कशे पेमेंट करपाचो, जो मटेरियल आमी हाडटा माती घालता तो ट्रान्सपोर्टेशन आमी करतले पळय तांकां सगळो हें करतलो. कित्याक आमचो फंड तरी मामलादारान बंद केल्लो, फ्रीज केल्लो आसा आनी प्लस कमिटीचेर केस चलता डेप्युटी कलेक्टरान. सो इट बिकम्स अ सबज्युडी. आमकां कांयच करपाक मेळना, कांय हात लावपाक मेळना अनलेस एंड अंटील देर इज अ डायरेक्शन फ्रॉम द कन्सर्न ऑथॉरिटी ऑफ कन्सर्न मामलादार. सो म्हणूनच हांवें ताका इन टायम मॅसेज घालून हांवें मामलादाराक कळयलें. मामलादारान म्हाका आतां एक मॅसेज येयल्या एक मॅसेज ताणें धाडला, एक लेटर ताणें धाडला म्हाका वॉट्सॅपांतल्यान की आपणें तालाटेक धाडून हिंगा बांदाचें इन्स्पेक्शन केलें आनी थिंगा एक खड्डो पडलो आसा, तो ताबडतोब तूं इनिशिएटीव घे आनी तो पुरोय म्हणून, तेजेर माती घाल म्हणून. कळ्ळें न्हू तुका. आतां माती घालचे पयलीं आमचो एक कमिटीचो मेंबर आमदाराचे बगलेक गेलो आनी आमदाराक ताका कळयलें. म्हाका दिसता आमदारान बरें काम केलां एज अ लोकल MLA आनी रिस्पॉन्सिबल MLA म्हणून ताणें ताबडतोब येवन हेजें इन्स्पेक्शन करून आपले सायडीक इनिशिएटीव घेतलो. आनीक हांव हिंगा पावना फुडेंच ट्रक चालू जाले, माती चालू जाली, तेजी शेवाळ आशिल्लें आनी हो पळय खड्डो आशिल्लो तो आतां नक्की बंद जाला. 11 आतां नक्की बंद जाला. आतां तो कितलेच पासून उदक येयलें जाल्यार तो हो हे खड्ड्याची आतां भिरांत ना, पूण हो बांद तर तुमी पळोवपाक गेलो जाल्यार अशें दिसता. आतां हांव रिपोर्टरांकूय घेवन गेलो, तांकांय दाखयलां की आख्खोच बांद हो पेड्ड्यार जाल्लो आहा. केन्ना अशी परिस्थिती येयली, इतली हाय टायड येयली आनी आयज तरी हाय टायड चड वयर आहा, काल सावन चड वयर आसा. केन्ना हें उदक गांवांत पासून येवपाक शकता, इतलो लेवलाचेर बांदाच्या वयर लेवलाचेर येयल्ले आहा. सी नेचर यू कॅनॉट प्रिडिक्ट, एनीथींग कॅन हॅपन. इट इज अ नॅचरल क्लायमेटीक म्हणल्यार जाता. सो हेका लागून आमी तयारी करतले जाल्यार ऑथॉरिटी घट आसपाक जाय. मामलादारान जे पळय असोसिएशन आहात त्या असोसिएशनाक सारकें बरें स्ट्रॉंग तेणें आमकां डायरेक्शन दिवपाक जाय. तेची मदत सगळे सायडीक मेळपाक जाय, एडमिनिस्ट्रेटीव सायडीक आनी तशीच फायनान्शियल सायडीक मेळपाक जाय. जाल्यारूच हे पळय गरजेच्यो वस्तू आहा, बांद आहा ते आमी घट करपाक शकतले आनी शेतां बी आहा पळय ती बरे भाशेन लोकांची सांबाळपाक शकतले. वन मोर थिंग आय जस्ट वॉन्टेड टू पूट. आतां येयले कोणूय येयले, कोण म्हाका हांव म्हणटा ते भाशेन सी एवरी असोसिएशन आसूं, एवरी ऑर्गनायजेशन थिंग कोण ना कट तरी 2-3 जाण सुटलेले आसताच. 20 सगळे 100% सारके आसना, 5% तरी कोंत्र आसता. सो तांकां कितें जालें, तांकां आहलें जाल्लें जाय कोणाचें तरी नांव पेड्डेर करपाक. काम करपाक नाका, काम करपाचें एनकरेजमेंट दिवपाचें कण ना, कोण येना मुखार बाबा चल आमी सगळे एकठांय जावन करया काम करया म्हणून. असोसिएशन म्हणलेलें कितें, असोसिएशन म्हणलेलें एक ग्रूप, एक पळय 10-12 जाणांचो जावं 100 जाणांचो एकठांय जाता आनी तितले कोणाक आमी एक 10 जाणांक 5 जाणांक विचून काडटा ते कारबाय सांबाळपाक. पूण ती कारबाय सांबाळटा आसतना हे सगल्यो वस्तू सांबाळटा आसतना सगळ्यांचो सहकार जाय पडटा, नाजाल्यार हें काम जावपाक शकना. एकल्यान कोणें किजील केलें जाल्यार ते पडले पाड मागीर. आनी म्हणूनच ते अधिकारी तेजेर पळय रिस्पॉन्सिबल आहा, तेंच्यांनी आपलो निर्णय घेता आसतना चुकीचो घेवपाक जायना, सारको गरजेचो घेवपाक जाय. हांव ब्लेम कोणाक करना, पूण जेन्ना कायद्याच्या मनीस चुकता तेन्ना बारीक लोक आहा ते लिटिगेशनान पडटा. आयज ह्या व्हडले असोसिएशनाचें लिटिगेशन इतलीं वर्सां चलता,
म्हाका जवळ जवळ जाली 10 ते 15 वर्सां हांव हे असोसिएशनाचो चेअरमॅन म्हूण आसा. पूण हांवें पयलां एवरी वर्साक हर एक वर्साक हायकोर्टाचे पावडे म्हाका चडचे पडटा. कोण ना कोण तरी केसो पेटयता, पूण हेजेर कांय निर्णय मेळना. सो म्हणूनच हांव अधिकाऱ्या कडेन मागता आनी सरकारा कडेन मागता, हे गोश्टी पळय असले आहा ते जाग्यार काडपाक जाय, स्ट्रीमलायन जावपाक जाय, आनी ही पळय लिटिगेशनां किजिलां जाता ती बंद जावपाक जाय ताबडतोब, आनी शेतकारांक बरे भशेन रोवपाक मेळपाक जाय. सरपंच बाबा, आता तुमचो जो इशू जो सबसिडीज आसा, समज हो आतां तुमी हे जावपा पावला, सो तुमचे जर हे सॉल्व जाले जाल्यार तुमी हो प्रायोरिटीन घेतले करपाक? नॅचरली घेवपाकूच पडटलें, बट दॅट शूड बी अ प्रॉपर गायडन्स एंड डायरेक्शन फ्रॉम दी ऑथॉरिटी. जेन्ना मामलादारान आमकां प्रॉपर जर गायडन्स दिलें, प्रॉपर डायरेक्शन दिलें, आनी कांय लिटिगेशन नासतना हितून कांय किजील नासतना, जाल्यार आमी स्मुथली हितून हातबोट लावपाक शकता, आमी करून घेवपाक शकता. पूण आतां जें पळय तेंच्यांनी हेचेर निर्णय ऑगस्टाच्या म्हयन्यान घेतलेलो, ते मामलादार आसतना घेतलेलो की हो गेल्या ऑगस्टान 2025 हो हेच जाग्यार अच भाशेन क्रॅक पडलेलो, आनी हेच भाशेन हें जावन हें जाल्लें. सो तेन्ना तेंच्यांनी निर्णय घेतलेलो की आमी सॉयल कन्वर्शनाचेर हें कोत्ता म्हणून आमकां तेंच्यांनी सांगलें, तुमी कांय मेतेर जायनाका, आमी तें करून दिता म्हणून. आमी कितें रेजोल्युशन कितें धाडपाचें आहा तें कन्सर्न डिपार्टमेंटाक धाडलेलें. टील डेट नथींग इज हॅपनिंग, बट देर इज अ फियर इन फ्युचर हो बांद एक दीस ना एक दीस तरी सगळो कोलॅप्स जातलो, जे जाग्यार दाखयल्या पळय तुका. आनी आतां ती कोणें तरी तिंगा त्यो बोडयो मारल्यात, कितें मार्कींग केल्लें आहा तें कितें तें आमकांच खबर ना, ना असोसिएशनाक म्हूण कळयलें ना सरपंचाकूय एज अ सरपंच हांव सरपंच म्हाकाय पण कांयच खबर ना. हें काम तेंचें चालू आहा, आतां कित्याक लागून कितें तें म्हाका आमकां कांयच खबर ना. हेजेरूय म्हाका दिसता मामलादारान हेजेर इन्वेस्टिगेशन करपाची गरज आसा आनी आमकां कळीत करपाची गरज आसा. हो जो तुमचो ऑथॉरिटी सिरियस ना अशें दिसता तुका? अशेंच दिसता म्हाका, सिरियस ना. तो फकाणां करता आमची, आमकां फकत कोर्टाक व्हरपाचें आनी कांय ना. कोणें कंप्लेन येयली ती असोसिएशनाक धाडली. अरे हर एक इन्फॉर्मेशन असोसिएशनाकच दिसलें. जो मामलादार आसा, जो अधिकारी आसा तेणें सगळें हें जें कॉरस्पॉन्डंट आसा सांबाळून दवरपाक जाय. कित्याक आमी टायम टू टायम तांकां कॉरस्पॉन्डंट दिल्ले आहा. ऑडीट रिपोर्ट हें रिपोर्ट जी कॉरस्पॉन्डंट जें मागलां तितलेंच दिल्लें आहा. परत आनी कोणें मागलें तें आमचे कडेन मागप, हें कितें हें नाका जाल्लें मरे. आतां तुमी म्हटलें हायटाड समज हे गांवांत उदक पावलें फाल्यां सकाळीं जाल्यार हेची जबाबदारी सरकाराचेर आसतली? हेची जबाबदारी सरकार आसतली. आनी रिवर ऑथॉरिटी पळय आहा, इनलँड वॉटर पळय ऑथॉरिटी आहा, तेंच्यांनी हेजेर म्हाका दिसता इन्स्पेक्शन करपाची गरज आसा आनी हेजेर तेंच्यांनी आपलो हें दवरपाची गरज आसा, लक्ष धरपाची गरज आसा. नाजाल्यार केन्नाय तरी नॅचरल क्लायमॅटीक जावन शेतकारांक आगबाद जावपाक शकता. गांवांत तरी उदक पावचें ना, गांवांत तरी उदक केन्ना कितलें बुडलें जाल्या पासून गांवांत उदक येना, पूण शेतां बुडटा. कमिटी आसता सगळे, थोड्या कमिटी, शेतां कमिटी, सगळी कमिटी तांगे पेटंट प्लॅन ऑफ हें वर्किंग कितें जाण तूं अजेंडा ते येताय 7 जाण येताय. ही कमिटी गेली ती काणी इलेक्शनाक 7 जाण, आतां हें इलेक्शन टर्म गावा जालो 7 जाण येताय. ते म्हणटा कितें आमी सगळे चोर तें काड्या आनी आमकां घाल्या. हे येयले काय ना, आनी 3 वर्सांनी तेगे कमिटी गावा जाली काय ना, आनी 7 जाण एकठांय जाता. इतले सगळे तेच ते येताय सगळे हे चोर म्हणटाय ते घालताय. हांव केन्ना इंटरफियर जायना, हांव तांकां नुस्त्याकूय खायना, तेगे एक सुंगट खायना, एक बुरांटोय खायना तेंगेलो. कित्याक हांव इल्लो रेस्पेक्ट दवरता. आय कम फ्रॉम अ गूड फॅमिली, आय कॅनॉट डू ऑल दीस नॉनसेन्स. सो आय केप्ट रिस्पेक्ट, दॅट्स वाय आय कॅन टॉक नाव. ते कितें मामलादारा मनशां येता काय, मामलादारांक तें कितें दिताय, कोण आतां ऑक्शन करता नुस्त्याचो ते आनी ते एक जाताय. वर्सा 12 म्हयने झगडटाय, बट द डे ऑफ द ऑक्शन तेजे आदल्या दिसा सगळे रातीको 12 एक जाताय. आतां सगळे एकमेकाक गाडयेंत मारताय आनी ऑक्शना दिसा आदल्या दिसा म्हाका गाडी मारताय. दिस इज देअर प्लॅन ऑफ एक्शन. हें बारीक फायंड आउट कर तूं. आख्खे गोंयांत कोण म्हाका आयकता न्ही, म्हाका दिसता एकलो मनीस पासून ना म्हणपाक. आतां हांव सदां एसेंब्ली उलयतां, आनी तेंगे ऑडीट केलें, तेंगे जाग्यार गेलें. मामलादार एंड ऑल दीस फेलोज हँड इन ग्लाव्स विथ देम. सो यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम. I am insisting now, I am insisted. Forget about your tenants association म्हणते बंद करे, owners association म्हणते करे.
पयलीं भाटकार ते मेले गेले, आतां तुमी भाटकार जाले. भाटकारांक एक बरें, दे आर डिम्ड ओनर्स. टेनन्ट्स हॅव बिकम डिम्ड ओनर्स. तेंगे एसोसिएशन बट शेतां आहाय तेच मनशां हाडे एगे पावर फिटींग घेवन थिंग शेपत सांगता येता नाका. आनी एक मोडीस ऑपरेंटी आहा. कॉन्ट्रॅक्टर पड आसता तेंगे तो रिपेर करपाक तो कितें करता रातीक वयता आनी इल्लोसो बांड फोडटा, सकाळीं तेका काम मेळपाक जाय. ऑल मोडस ऑपरेंटी ऑफ दीस. नाव काल पयर तेंगे जालें येस्टरडे वॉज जोरगोय. इट वॉज व्हेरी स्ट्रॉंग जोरगोय. तो उदक चोड येयलें. जायते बांद हाडले आनी तीन भितर हो हाडलो. आय वेंट टू चॅक पर्पसली कोणी तरी साबोटाज केलें काय म्हूण चोवपाक. बट दीस ना अशें साबोटाज केलें. द वे आय लूक एट इट बिकॉज साबोटाज केल्यार कोट्टा. म्हाका दिसना अशें बरें केलें जायत. आय डोंट नो. देर इज समबडी अबाउट टू डिसायड हू हेज डन वॉट. मागीर रोखडें हांवें एक्शन घेयलें. कित्याक एक व्हिडिओ व्हायरल जालो मस्तीचो. म्हाका सांगप ना, कोणा सांगप ना. वयल्यान मस्तीपण व्हिडिओ काडटाय गांव हें बुडतलो. हें कितें म्हाका फोन येताय लोकांक गेले. हांव गेलो चोवपाक कित्याक गांव बुडटा काय म्हूण. हांवूय मातशें भिलो पयलो. रातीको हांवें सगळें केलें अरेंजमेंट. कमिटी फोन केली, सगळें केली, ट्रक धाडले, सगळें केलें. बट ट्रक रात्री मागीर हांव भिलो. आरे म्हण हें आनी थिंग ट्रक आनी उदकी जायत आनी कितें. सकाळीं हांव गेलो चॅक करपाक. हांव केन्ना वचना युजली. आय डोंट गो. कित्याक थिंग गेला काय ना थिंग आनी कारस्तान रेडी जाताय. सो हें कोणाकूय धाड्या उदी बरें. हांव मॉनिटर करता व्हिडिओचेर, वॉट्सॅपाचेर फोटो मारून हांव मॉनिटर करता. बट आय वेंट देर. आय सॉ टू इट दॅट इट वॉज डन प्रॉपरली. रॉबल काडपा लायले. आय इवन शोड देम हाव टू डू द वर्क. ते मात गेली आनी धोडये रॉबल आहाय ते भितर येताय. ते पळय रॉबल काड म्हणलें सायडीक दवर, मात फिलींग कर आनी तें मुकलें लाय. पोत्तून हें जायना सिस्टमॅटिकली डन. देन आय टोल्ड हिम वेर एक्झॅक्टली टू स्टार्ट इट. एंड ऑफ द पायप. थिंग एक पायप आहा. एंड ऑफ द पायप इज द बांद. ते बांदा सकयल फावंडेशन आसतलें. इतलें वच मुखार वचनाका म्हणलें. मुखार गेलें तरी कांय फायद ना. सो तितल्याचेर थांबय म्हूण सांगिल्लें. सगळें इन्स्ट्रक्शन दीन केअरफुली आय केम इन. वेन आय गो आय मेक इट अ पॉयंट. म्हाका प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स आहा. आय हॅव सो मेनी इयर्स ऑफ वर्क. आय नो म्हणजे नॉलेज आहा म्हाका. आय कॅनॉट से आय एम एक्सपर्ट बट आय हॅव द बेजीक नॉलेज टू बीट इवन एन एक्सपर्ट. प्रॅक्टिकली आमी 100% किंग. हांव सदां सांगता रस्त्यार हांव तुका आमगे IAS ऑफिसरांक देखून सांगता जायत जाणांक आनी व्हडल्या ऑफिसरांक रस्त्यार तुका हांव नागड करपी AC कॅबिनान तूं म्हाका शाबास सांगता मग कित्याक म्हाका ती नॉलेज ना मग थियोरेटिकल. प्रॅक्टिकल यू कांट बीट मी. हांव तुका सारकें नागड करून धाडपी मग कित्याक आय नो व्हेरी वेल. सो आय नो म्हणजे बिकॉज ऑफ एक्सपिरियन्स. आय हॅव नो फॉर्मल ट्रेनिंग. एनीवे I have done everything. I have told them now you have a meeting. You have a meeting. If you want, I'll come. But I will not say तू एक गाल ते गाल हांव सांगपा ना. I don't want regionals man. I want a good person. Put a good person. We will put everything not. There is a complaint and matter in the High Court. तेक लागून हांवें कितें केलें I took permission from the मामलादार because I didn't go with illegally. हाल्यान कोणा म्हाका question करीत. I have taken permission from the मामलादार and gone there. Return he gave permission to the committee. That's how we went there. Otherwise I would have not gone there because the matter is established in the court. एक सरपंचान सांगलां की फूल जो तो बांद जवळपास 2 किलोमिटर आसा थंय खंय तरी फूल रिपेर करपाची गरज आसा. नो प्रॉब्लेम. आमी दुसरे बांद ते सायडीन दुसरें वता हें व्हडलें वता आहा तें दुसरें तें स्टार्टींग फ्रॉम कामोली 12 crores काम घेतलां. वर्क इज डन व्हेरी नायस. यू कॅन गो एंड हॅव अ लूक एट इट. सेफ सायमल्टेनियसली से कुडतरी जायते आहाय आमगे कितें जाता कंटिन्युअस बांद आहाय. तेका लागून हांव सदां बोब मारता. एसेंब्लीक तुमी जाण जाल्यार सांगता हांव कितें बोब मारता की बाबा कोण पळय शेत रोयताय तेंक प्रेफरन्स दियाय. कोण शेत रोयना तेगे बांद नाकाय. आमकां खंय चड गरज आसा कित्याक आमगे लोक शेत रोयता ते हारे उदक गेले जाल्यार शेत पिड्यार जातलें. सी द होल आयडिया इज जे पळय शेत रोयताय तेंगे बांद पयलीं बांदाय. यार बाकी बांद ना जाल्यार कोता येता कित्याक ते सगळें पाड पडलां. इन्वेस्टींग 20-30 crores in that. इन्वेस्ट 20-30 crores in 5 of our बांद. आमगे 20-30 crores आनी आमगे 5 बांद जाताय रेडी. कित्याक आमगे कोस्ट लायन मागीर आमगे कुडतरी कॉन्स्टिट्युन्सी पळय ती कोस्ट लायन हें ना. रिवर देक आहा ती चड ना. फ्रॉम बोरींग आयलँड सान अप टू बाकाजा. इट इज नॉट व्हेरी बीग. मोस्टली अबाउट 3-4 अबाउट हाफ ऑफ इट इज ओके. 1-2 आमी घेयले आतां आनीक उरले. तेका लागून हांव सॉयल कन्जर्वेशन हांव सदां मागोता सॉयल कन्जर्वेशन. नेक्स्ट माय नेक्स्ट जॉब वील बी टू सी दॅट वी ट्राय फॉर सम सेंट्रल गव्हर्नमेंट टू रिपेर ऑल द बांद्स ऑफ तें बांदलें जाल्यार हांव सॅटिस्फायड आसतलो. कित्याक आमी शेत रोयताय आनी आमगे शेतकार शेत रोयताय आनी हांवें इतू एफर्ट घायलो मुगे वीश आहा ती लेगसी करपाक. नो पॉलिटिक्स. म्हणजे कोण तर शेतकारांक हांव दिता. सो ही लेगसी उरपा जाय जाल्यार हे बांद जावपा जाय. मुगे जॉब जातालें हेज्या मुखार ते सगळे बांद काबार करपाक आनी पर्सनॅलिटीक दवरपाक. भुरग्यांक केन्ना जालें कोवीड टायमाचेर हांव उगडास करता. आनी लोक शेत रोयतालो आनी भाजी रोयतालो आनी कितें रोयतालो कित्याक कांय मेळनालो म्हूण. केन्ना करती बरी मुखार परिस्थिती आयत आनी कोण जाल्यार म्हाका बरें मागतलो आनी मुगे भुरग्यां म्हाका मागता. पॉलिटिक्स चड. देर इज नो पॉलिटिक्स इन दीस.
लेगसी दवरपाक आनी कुडतोरी कॉन्स्टिट्युटी आख्खी कुडतोरी बड्या इज कॉल्ड वाताकोडो कॉल्ड रायस ग्रेनरी ऑफ गोवा. सो ती सांबाळपाक आय थिंक somehow the ancestors have put in the minds of the people to elect, and I will complete my job, and without completing my job I will not go. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.